गॅस्टा करपा येयल्लो आहलो पूण म्हाका पळय हांगा बोर्ड लायन दुकान घातला मदीं आनी बोर्ड म्हाका कांयच दिसना आमी कशें पळोवपाचें आनी फ्लायट टायमींग कशें पळोवपा आमी तें आमकां कांय कळना न्हू कोण सांगलो आमकां आमी गॅस्टा करपा येयले फ्लायटाचें टायमींग ना कांय ना दुकान आख्खें ब्लॉक केला आख्खें दुकान घालून हय बोर्ड सारके चलतले म्हळ्यार आतां हेणी पयलीं स्टार्टिंग वचून बोर्ड चलता आणि इतले पयशे खर्च करून हेणी बोर्ड रेडी केलेले आसा आणि हेणी टेंडर हांकां दिला टेंडर दिता तेन्ना ते लक्ष दिवन पळोवपाक जाय की फाटल्यान बोर्ड आसा ते बोर्डाचे प्रॉब्लम इतले आसा हजारो गेस्ट हांगा येता व्हरपाक फ्लायट डिटेल्स तितून आसता सगळे फूल डिटेल्स आसता आतां कोणी येयलो ताका डिटेल्स कळना की फ्लायट खंयच्या टायमार येता आनी खंयच्या टायमार वयता हे डिटेल्स तांकां कळना कित्याक शॉप मुखार जालो आनी परमिशन एअरपोर्ट अथॉरिटीन दिल्लें आसा ताका बांदपाक हेणी बांदलेलें आसा आतां कितें करता ते बंद दवरला इतले लाखो रुपये खर्च करून हेणी बांदलेले आसा हितून हांकां फायदोच ना लॉस आसा सगळे आमची जे जनता आसा येता पळयता फ्लायट डिटेल्स मेळना तांकां ते कोणा तरी विचारता बाबा अशें कशें चल्लां कितें चल्लां एअरपोर्टान एअरपोर्ट अथॉरिटी लक्ष घालना आतां हांव गॅस्टा व्हरपा येयलो हांगा ते कावंटराचेर गेलो ते म्हणपा लागलो हांगा ते टायम कितलो आसा काय पळय म्हणून हांगा बोर्ड मोबायला बोर्ड हांगा बंद जाला आमकां खूब त्रास जाता हांगा कांय फ्लायट डिटेल्स कांय कळना मातशें हांगा लक्ष घालपाचें गव्हर्मेंटान